तुम्ही आता इश्यू सांगता. आता कितें जाणा तूं, आमचो कोण तरी भुरगो एक गरोवपाक गेलो अंजुना, आनी ताका दिसलें खंय तरी कितें तरी कॉन्क्रिटाचें काम चालू. सो तेणी आमचो एक अंजुनकरांचो ग्रूप आहा, तेजेर ग्रुपार घातले वा कसलें तरी कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आहा, कॉन्क्रीट कोण तरी काम करता. सो तितक्यान आमचे लोक आहा पळय ते भियाले, कित्याक अशेंच कितें तरी 2 वर्सां पयलीं घडलें आनी खंय तरी सुमोटो हाडलो आनी सियाचो विशय जालो हांगर. आतां लोक भियाले कित्याक, आतां कोण तरी कॉन्क्रीट करतले काम हांगर कोण तरी येवन, आनी त्रास जातलो आमच्या गोंयकारांक म्हणून. कित्याक हेज्या पयलीं अंजुनकरांक त्रास जाल्लो सियाचो इश्यू, सेम इश्यू असोच कॉन्क्रिटाचो जाल्लो म्हणून. सो ताका लागून परत आमचे लोक तणावान येयले, कित्याक बाबा सियाचो परत इश्यू जायत ना. फाटले 2-3 वर्सां तेंची इस्टॅब्लिशमेंट बिजनसीस प्रिमायसीस आहा ते बंद आहा, कित्याक हो त्रास जाल्लो तो लोकलांकूच जाल्लो, दिल्लीकारांक जावं भायल्या कोणाक जावंक ना. सो ताका लागून एक ग्रुपार डिस्कशन जालें. 10 भुरगे आयतारे सांगर येयले, सायटीर येवन पळयलें कितें तरी कन्स्ट्रक्शन चलता, आनी ते दिसा सायटीर कोणूच नासले. सो मागीर सोमारा दिवाळी जाली, मंगळार दीस म्हणजे काल परत भुरगे जेन्ना येयले हांगा पळोवपाक, तेन्ना पळयलें खरेंच तरी रिटेनिंग वॉल काडप चालू आसली. दॅट वॉज अंडर WRD. आनी ते जेन्ना पळोवंक गेले पळय, ती कोणाचें काम चलता तेजेर कळोन येयलें की कोण तरी डॅनियल लोबो म्हणटाचें काम चलता म्हणून. तो विशय कितें आहा, आमकां कॉन्क्रीट वॉल नाका आसली, कित्याक आमकां सियाचो इश्यू परत तापतलो गोंय हांगा अंजुनान, आनी परत आमच्या लोकांक त्रास जातलो म्हणून. सो सिंपल इतकीच गजाल आसली म्हणून आमी तो कॉन्क्रीट वॉल आहलो तो स्टॉप करपाक गेल्लो. जेन्ना डॅनियल लोबो म्हणून आमकां कळना फुडें थंय उघड जालें की डॅनियल लोबो कोण तरी आहा म्हणून, तेन्ना वचून आमकां खबर नासलें कितें चल्लां तें. जेन्ना आमचो आमदार आहा, स्थानीक आमदार दिलाला लोबो, तेजो हजबंड आहा मायकल लोबो, जो आमचो नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार आहा, तेणी काल एक स्टेटमेंट केलो की हे बांदता ते कोणाच्या बापायचे न्हू, जावं वॉटेवर कोण मोल बांदिना, तुमच्या बापान पयशे दिला, अशें कितें स्टेटमेंट केलो. तेन्ना कळोन येयलो की हो डॅनियल लोबो तेजो चेडो म्हणून कळोन येयलो. आनी थंय हो विशय राजकीय जालो. हो राजकीय विशय करपाचो आमकां काय नासलो. आमकां फक्त गोंयकाराचे अंजुनकाराचे हीच सांबाळपाचें आसलें, कित्याक सिंहगडाचें परत एक संकट आमचेर येवपाक नासलो म्हणून आमी हो विशय घेतलेलो. बट हो विशय घेवन आमी फक्त हांगा स्टॉप करपाक गेल्ले. आमी कोण तरी लोकल करता, जावं आमदार करता, जावं दिल्लीकार करता, ह्या हितून येवंक नासले. सो सिंपल ही गजाल आसली. बट राजकीय केलें, पॉलिटिसायजेशन केलें ह्या आमदाराक. सो आमी हेजेर निशेध करता. तो जो पळय स्टेटमेंट करता तो कितें म्हणटा, अंजुनकार एक्सटॉर्शनिस्ट, तेणें ते पयलीं स्टेटमेंट आपलो पळोवपाचो, कित्याक काल इन गोवा ब्रेकिंग सुद्दां येयल्लो आहा. प्लस तो स्टेटमेंट करता की हे कोणाच्या बापाच्या पयशान करना म्हणून. सो तेणी ही दोनूय स्टेटमेंटां करता पळय तेजेर हांव कंडेम करता. जे आमचे अंजुनच्या भुरग्यां थंय आमी रावतले भुरग्यां वांगडा, तुमी भुरग्याच्या अस्तित्वाक हात घालूंक सोदू नाकाय. सपोज जर तुका हेजेर परत कितें स्टेटमेंट करूंक जाय, कावंटर करूंक जाय, डिबेट करूंक जाय, तुका जर अंजुनकाराची गरज ना, तुजी स्वप्नां आहा ती जर सोंपल्या तुजे बायलेक परत हांगा इलेक्ट करून हाडपाचें ना, जावं तुकाय कोस्टल बेल्टार इलेक्शनाक बसपाचो ना, नाल्यार तूं अंजुनकाराच्या आनी कोस्टल बेल्टाच्या भुरग्यां अगेन्स्ट स्टेटमेंट कर. सो हांव फक्त हांवें हांगर पावलो आनी पावपाक कारण स्टेटमेंट. तेणी स्टेटमेंट करतना आपली लायकी सांबाळून स्टेटमेंट करूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक तेणी कांयच म्हणूंक शकना, कित्याक हे भुरगे आमचे. आमी जर आयज गोंयभर लोकांक सस्टेन करपाक, लोकांक सक्षम करपाक, लोकांच्या धंद्याक लागून जर आमी आवाज उठयता, नाल्यार आमच्या भुरग्यांक लागून आमी मरपाक सुद्दां रेडी आहा. कित्याक आयज खंय भोंवले सुद्दां न्हू, निमाणें आमकां हेच मातयेन अंजुनचेच मातयेन भितर सरूंक जाय. सो हे स्टेटमेंट हांव कंडेम करता. ताका जर परत स्टेटमेंट करूंक जाय, कावंटर करूंक जाय, कितें करूंक शकता, ट्रान्सपरन्सी दवरया, झगडया. ताका पॉलिटिसायजेशन करूंक जाय, राजकारण करूंक जाय, विशयाचेर राजकारण करया. बट आमचो हेतू फक्त आसलो हे कॉन्क्रीट करता पळय ते कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ज्या स्ट्रक्चराक लागून आमच्या भुरग्यांक त्रास जातलो, आमच्या विलेजर्सांक त्रास जातलो, ताका लागून फुडें घेतलेलो. आमी खंयचो राजकीय हेतू घेवन येवंक नासले, जावं आमी राजकारण करपाचें ना, जावं राजकारण तुका जर करपाचें आहा परत आमच्या भुरग्यांक तूं कांयच म्हणचो ना. जर तुका जर कापास्ताद आहा नाल्यार तूं एक शब्द आमच्या अंजुनच्या भुरग्यांक म्हणून दाखय, फुडलें कितें तें आमी पळोवपाक सक्षम आहा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.